हॅलो, गुड इव्हनिंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो थंबनेल किंवा टायटल जे आसा पळय त्या पळोवन तुमकां कळत आसतलें की आयज हांव तुमचे सगळे क्वेश्चनाचे आन्सर्स जे आसा पळय न्हू ते दिवपाचे आसा. लायक तुमचे प्रेग्नन्सी रिलेटेड जे जे कितें क्वेश्चन्स आशिल्ले सगळे ते हांव आयज आन्सर करतलें. सगळे इन जे जे मेजर क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते, कित्याक लागून जाणा खूबशे क्वेश्चन्स आसा, खूब जाणां खुबशे क्वेरीज आसलेले, खुबशे आन्सर्स जाय आशिल्ले. हांवें ऑलरेडी कमेंटा थ्रू किंवा जेणी कोणी म्हाका इन्स्टाचेर मेसेज केल्या पळय तेजे थ्रू सगळे क्वेश्चन्स जे आसा पळय ते आन्सर करपाचे ट्राय केल्ले आसा. तरी पूण स्टील सम क्वेश्चन्स असे आसा जांकां विथ एक्सप्लेनेशन आन्सर जे आसा पळय ते दिवपाक जाय. सो तेकाच लागून आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आयज तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा. मोस्ट रिक्वेस्टेड आनी जशें की तुमकां हांवें सांगलें की हांव ह्या टॉपिकाचेर व्हिडिओ करतलें म्हणा पळय त्याच प्रमाणे आयचो हो व्हिडिओ आसा. ओके, सो चड क्वेश्चन ना, मेजर 10 क्वेश्चन्स जे आसा पळय तेच हांवें हांगासर नोट डावन करून घेतल्या. कित्याक की दोन गोष्टी, थोडेशे क्वेश्चन्स आणि मेजर क्वेश्चन जे आसा पळय तेच आन्सर करपाचे. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार म्हाका खूब थंडी जाल्ली आसा, उलोवपाक जायना, खरच मारता. सो तेका लागून चड वेळ उलयले किंवा अशें एकूच जाग्यार बसले की ना म्हाका मातशे त्रास जाता. सो तेका लागून आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार व्हिडिओ मागीर खूब लेंथी जाता, चडूय क्वेश्चन जे आसा पळय ते आन्सर करपाक गेले की. सो तेका लागून आयज हे मेजर क्वेश्चन जे आसा पळय तेच हांव हांगासर आन्सर करता. ओके, सो चला तर चड टायम आनी वेस्ट करिना, डायरेक्टली आयच्या ह्या व्हिडिओ स्टार्ट करूया. ओके, सो मेन म्हटल्यार ह्या दिसांनी म्हटल्यार बॅग पॅकिंगाचे बी हांवें जे व्हिडिओज घातले पळय न्हू तेन्नासान म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन आनी मोस्टली आस्क क्वेश्चन म्हणटा पळय न्हू तो असो आसता की तुजो खंयचो म्हयनो चालू आसा. तर कित्याक की हांवें बेबी शॉवराचो व्हिडिओ घातलो, त्याच्या नंतर अशे रुटीन व्हिडिओज बी जे आसा पळय ते घालून मेजर जे व्हिडिओज आसा पळय न्हू जे आउटडोर व्हिडिओज जावं चवथीचे व्हिडिओ अशें करून हांवें मेजर व्हिडिओजच घातलेले. सो तेका लागून सगळ्याक कन्फ्युजन की खंयचो म्हयनो जो आसा पळय तो चालू आसा तो. तर आता जस्ट म्हाका 1-2 दीस पयलीं 9th मंथ जो आसा पळय तो स्टार्ट जाल्लो आसा. 2 दीस जाले, 9वो म्हयनो जो आसा पळय तो स्टार्ट जाला. सो आता सद्याक करंटली रनिंग मंथ जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो 9वो म्हयनो. ओके, सो म्हाका खरंच मारता ती प्लीज तुम्ही इग्नोर करात, कित्याक की कशें कंटिन्यू उलयले की ना खरंच ती मारताच. ओके, आणि सेकंड क्वेश्चन जो आसा पळय तो असो आसा की वॉट वॉज माय डायट ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. तर खूब जाणां म्हाका खूब अशे क्वेश्चन केले आतांच न्ही, पयलीं साकून जेन्ना पळय हांवें प्रेग्नन्सी डिक्लेअर केल्ली पळय तेन्नासान म्हाका खूब जाणांनी अशे क्वेश्चन केल्ले की तूं तुजो डायट जो आसा पळय आतां प्रेग्नन्सीन कसो दवरला, म्हळ्यार कितें खाता, स्पेसिफीक गोष्टी, स्पेसिफीक असो कितें डायट जो आसा पळय तूं घेता का म्हणून. तर आनीक म्हजें अशें प्रेग्नन्सी जर्नी बी जी हांवें शेअर केल्ली पळय तेन्ना बी हांवें सांगलें की स्पेसिफीक डायट असो जो आसा पळय तो म्हाजो कांयच ना. जे कितें आमचे नॉर्मल पयलीं सान आमी जशें कशें खायत येयला जेवत येयला पळय तेच म्हाजें रुटीन आसा. लायक सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट जो नॉर्मल आमचो ब्रेकफास्ट आसता पळय न्हू, पोळे आसता, चपाती आसता, फडणी फोव आसता, अशें तोच म्हाजो नॉर्मल थालीपीठ एंड ऑल तसोच ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो. अशे लोक आतां अमकेच ग्राम प्रोटीन जावं अमकेच अशें दूध हे ते, म्हाजें तशें कांयच ना. ब्लॅक टी म्हाजी जी तुमकां पयलीं सान खबर आसा नॉर्मल, आनी जो आमचो नॉर्मल गोवन ब्रेकफास्ट आसता पळय तोच. सो स्पेसिफीक अशें कितेंच म्हाज्यान तर फॉलो करपाक जायना. जे कितें म्हाजें नॉर्मल डायट जो आसा पळय तो हांव फॉलो करता. दनपारच्या जेवणाक बी अशेंच वेज आसता त्या दिसा दाळ आसता, रोस आसता, रायस आसता, भाजी आसता. नॉन वेज आसता तेन्ना फीश करी, फीश फ्राय तोच. रातचे डिनराक बीन अशेंच चपाती, एक दीस रायस आसता, एक दीस भाकरी आसता, डिपेंड्स ऑन मूड. फकत डायटान हांवें एक्स्ट्रा जे आसा पळय ते इन्क्लूड केले म्हणटा ते ड्रायफ्रुट्स. जे मॉर्निंग ड्रायफ्रुट्स डॉक्टर सजेस्ट करता पळय ते ड्रायफ्रुट्स हांवें म्हाज्या डायटान इन्क्लूड केले. आनी पयलीं म्हाका न्ही बॉयल्ड एग बी जे आसा पळय ते खावपाक आवडनाशिल्ले. रेरली हांव केन्नाय न्ही अशें करून बॉयल्ड एग जे आसा पळय ते एकूच ताती उकडलेले तेच हांव खाता. डेली न्ही, विकली बी म्हणना, रेरली अशें करून केन्नाय. ओके, आता तर फाटल्या दिसांनी श्रावण हे ते म्हणून ते सगळे तर बंदच आशिल्ले. सो तेज्या पयलीं एक केन्नाय चुकून अशें करून
बट हांवें अशें करून स्पेसिफीक म्हाका हेच खावपाक जाय जर तेच खावूं जाय, हेतून प्रोटीन मेळटा, तितून कॅल्शियम मेळटा, हांवें हेजेर कॉन्सन्ट्रेट केलोच ना. जशें कितें नॉर्मली पयलीं सावन खायत येयलां पळय तेच हांवें कंटिन्यू दवरलें. ओके, बट फ्रुट्स मातशे भरपूर खाल्ल्या प्रेग्नन्सीन. टोटल ओवरऑल जी म्हजी प्रेग्नन्सी आसा पळय न्हू, स्टार्टिंग सान आतां टील नाव आयच्या दिसा आतां ह्या टायमार म्हळ्यार फ्रुट्स हे भरपूर खाल्या. आनी पयलीं सान तुमकां तर खबरच आसा आमगे फ्रुट्स हे भरपूर लागता. संडे मार्केटान आमी स्पेसिफीक फ्रुट्साक लागून वता. सो फ्रुट्स आमगे पयलीं सान भरपूर आसताले आनी खाल्ल्याय बी हांवें भरपूर वरायटीज ऑफ फ्रुट्स. एप्पल म्हण, केळी म्हण, आंब्याच्या तेंपार आनी आंबे इतले खाल्या विचारूं नाका, हिशोब नाशिल्लो दिसाक कितले आंबे म्हणून. सो ते किवी, ड्रॅगन फ्रूट हे सगळे फ्रुट्स जे आसा पळय ते हांवें खाल्या. चड म्हणटा ते हांवें एप्पल, आंब्याचो जेन्ना सिजन आशिल्लो पळय मँगो सिजन तेन्ना आंबे आनी ड्रॅगन फ्रूट भरपूर खाला. किवी रेरली अशें म्हळ्यार हाडटा पळय न्हू तेन्नाच एक दोन बरें दिसता, मागीर तितले लायक जायना. बट ड्रॅगन फ्रूट बी हांवें भरपूर खाल्या. सो फ्रुट्स आनी ड्राय फ्रुट्स जे आसा पळय न्हू तेच म्हाजे मेजर अशें डायटान. बाकीचे अशें मेजर अशें कांय हांवें डायटान चेंजीस जे आसा पळय न्हू ते केले ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय तो असो आसा की हांवें प्रेग्नन्सीन म्हाजे कितें कितें प्रॉब्लम्स जे आसा पळय न्हू ते फेस केले. म्हटल्यार कितें म्हाका त्रास जाले प्रेग्नन्सी होल जर्नी जी आसा पळय न्हू म्हाजी ते जर्नी. सो प्रेग्नन्सीन म्हाका मेजर प्रॉब्लम म्हणटा तो थंडी. तुमकां सांगता म्हाका फूल म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी कोणें म्हाजो साथ दिवं ना दिवं, कोण म्हाज्या वांगडा रावूं ना रावूं, थंडी जी आसा पळय न्हू ती कंटिन्यू म्हाज्या वांगडा आसा. आय थिंक 3rd मंथ जेन्ना म्हाका स्टार्ट जाल्लो पळय न्हू ते 3ऱ्या म्हयन्यार जी म्हाका थंडी जाल्ली पळय न्हू ती कंटिन्यू आजून मेरेन म्हाज्या वांगडा आसा. म्हणल्यार अशें मेजर अशें ना लायक भरपूर खोकली मारता जावं शिक्यो येता अशें करून ना, बट थंडी ही म्हाज्या वांगडा कंटिन्यू आसा. लायक ताळो दुखप, सकाळ फुडें उठटा आसतना आमी म्हणटाली आवणे घटूंक जायना तशें जाता सकाळ फुडें डेली. आनीक एक अशें 1-2-3 दीस कंटिन्यू खोकली मारता, मागीर ऑटोमॅटीक बंद जाता. आनी ऑटोमॅटीक बंद जाता इन सेन्स हांव तेका थोडेशे उपाय जे आसा पळय न्हू ते करता. म्हणल्यार लायक स्टीम घेवप, रातचे मातशे विक्स जे आसा पळय न्हू तेजो स्मेल घेवप. विक्स इन सेन्स असलो हो ट्यूब जो आसा पळय न्हू तो हांवें हाडलेलो. सो हो हांव मातसो रातचे चडूय जर त्रास जाले, नोज ब्लॉक बी जाले न्हू जाल्यार हांव हो यूज करता. आनी तेच रातचे न्हिदले की ना नाक पॅक जावप हे सगळे थंडेचे जितले कितें अशें करून नॉर्मल आनी कॉमन सिम्पटम्स जे आसा पळय ते कंटिन्यू म्हाज्या वांगडा आसा. 3rd म्हयन्यार थंडी चालू जाली ती आयज बसून तुमकां म्हाज्या आवाजाचेर बीन कळटा आसतलें. आनी खुबदां हांव तुमकां म्हणटालें पळय थंडी जाल्या हीच थंडी. अशें ना की हांव कितें तरी थंड जे आसा पळय ते कंटिन्यू खाता जावं कितें अशें म्हण, तशें कांयच ना. मेजर म्हणटा तें म्हाका थंडेन ह्या प्रेग्नन्सीन खूब त्रास केले. आनी जे कितें आमचे कॉमन प्रेग्नन्सी सिम्पटम्स आसता जे सगळ्यांकच जाता अशें म्हणपाक शकना की म्हाज्याच वांगडा जालें म्हणून. सो ते सगळे सिम्पटम्स तर आशिल्लेच. लायक हेडेक जर जायत न्ही 2-3-4 दीस सुद्दां कंटिन्यू हेडेक जातालो, मागीर एक 8 दीस म्हळ्यार रेस्ट आसा, परत एकदा स्टार्ट जालें 3-4 दीस कंटिन्यू तसो करून तो हेडेक, थंडी. नेक्स्ट म्हटल्यार स्वेलिंग, पांयाक स्वेलिंग येवप. म्हाका 5व्या म्हयन्यारसून मातशें करून पांयांक स्वेलिंग जे आसा पळय ते येतालें. मागीर जे आमकां आतां 3rd ट्रायमेस्टर जालो की ब्रिदिंगाचो इशू येता न्ही आमकां, मातसो ब्रिदिंगाक प्रॉब्लम जाता तो, बॅक पेन, नेक दुखता, हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते चालू जालें. आनी आतां जसो 8वो म्हयनो अर्दो जालो की ना हेअरफॉल जो आसा पळय तो म्हाका भरपूर जावपाक लागलो. जेन्ना प्रेग्नन्सीन सगळे मेडिसीन बी स्टार्ट केले पळय तेन्नासान हेअरफॉल जावपाक जायत नाशिल्लो. केन्नाय दिसा 1 ते 2 केस जे आसा पळय ते गळटाले. बट आतां 8th मंथ जसो सोंपपाक आयिल्लो पळय म्हाजो तेन्नासान हेअरफॉल म्हाजो भरपूर जावपाक लागलो. आतां कित्याक म्हण खबर ना, बट हेअरफॉल एक भरपूर जावपाक लागला आतां. तर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो मेडिसिना रिलेटेड आसा. म्हळ्यार डॉक्टरान म्हाका मेडिसिन्स जी आसा पळय न्हू ती कसली सजेस्ट केल्या काय म्हणून. तर नॉर्मल जी मेडिसिन्स आसा पळय ती लायक आयर्न, कॅल्शियम जे नॉर्मल आसता प्रेग्नन्सीन. सो स्टार्टींग म्हाका ती
फॉलिकाची बीन टॅबलेट्स जे आसा पळय त्यो चालू आशिल्ल्यो फॉलवायट बीन, बट आफ्टर 3 months ऑर 4th मंथाचे कितें तरी डॉक्टरान त्यो बंद करून आयर्न कॅल्शियमाच्यो टॅबलेट्स ज्यो आसा पळय त्यो चालू केल्यो. आनी म्हाका न्ही मदीं मदीं एसिडिटीचो प्रॉब्लम भरपूर जातालो, लायक 5व्या म्हयन्यार 6व्या म्हयन्यार भरपूर एसिडिटी जाताली म्हाका. सो तेन्ना पोट मातशें वाडपाक लागलें की ना एसिडिटीचो प्रॉब्लम खूब जावपाक लागलो. सो तेन्ना म्हाका तेणी एक मेडिसीन सजेस्ट केल्ली, अजून चालू आसा. म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना म्हाका एसिडिटीचो प्रॉब्लम जाता पळय तेन्ना ती हांव मेडिसीन घेता. आनी थंडेची सिरप दिल्ली म्हाका, म्हळ्यार खोकली येता पळय तेची ती सिरप दिल्ली, ती जेन्ना म्हाका त्रास जाता पळय तेन्ना ती घेता. आनीक स्निजींग म्हटल्यार शिक्यो येयले जाल्यार घे अशें म्हणून म्हाका एक डॉक्टरान मेडिसीन सजेस्ट केल्ली ती. ओके, ती एक आसा. सो ह्यो ज्यो 2 आसा पळय न्हू, खोकलेचे सिरप आनी शिक्यो येता ते टॅबलेट ते हांव रॅरली घेता. एसिडिटीची टॅबलेट बीन तशीच जेन्ना जेन्ना त्रास जाता पळय तेन्ना घेता. आयर्न कॅल्शियम म्हजें मातशें चालू आसा. ओके, सो इतलेंच. आनी मदीं म्हाका विटामिनाच्यो बीन मेडिसीन ज्यो आसा पळय त्यो चालू आशिल्ली, बट मागीर आफ्टर सम पिरियड म्हळ्यार सम टायम एक 2 म्हयन्यांनी सुमार डॉक्टरान ती बंद केली. ओके, त्या तितलोच टायम पिरियडा खातीर घेवपाचें आसता खंय. इतलेच मेडिसिन्स चालू आसा म्हाका आनी मेजर अश्यो कांय ना. आनी बाकीचे कितें डॉक्टर अशें म्हळ्यार अशा डॉक्टराक सांगलें न्ही एसिडिटी, गॅस किंवा थंडेक, डॉक्टर म्हणटा होम रेमेडीज आसा थोड्योश्यो ज्यो ट्राय कर अशें म्हणून. ज्यो थोड्योश्यो होम रेमेडीज हांव घरा कडेन ट्राय करता. सो म्हाका बऱ्याक पडटा. होम रेमेडीज इन सेन्स कश्यो, हांव आतां म्हाका मान सांगलें किंवा कोणी म्हाजे आतां फ्रेंड्स आसा जी रिसंटली प्रेग्नंट आशिल्ली जावं अजून म्हळ्यार म्हाज्या पयलीं प्रेग्नंट जाल्यात तेंची आतांच रिसंट डिलिव्हरी बी जाल्या, सो हांव तांकां विचारता. सो ती म्हाका थोडेशे रेमेडीज सजेस्ट करता. फॅमिली मा ही सगळी जी सजेस्ट करता पळय न्हू ते सजेशन हांव घेता, डॉक्टराक विचारता. ओके, अशें ना की ती सांगता माक म्हागेले खबर आसात. म्हणल्यार कशें आतां एक आतां म्हाका कितें थंडेक लागून सांगता उमके कर अशें म्हणून, हांव तें डायरेक्टली तेजेर म्हळ्यार हें करून करना की चल स्टीम सुद्दां थंडी जाली स्टीम घे दिसा 2-3 अशें. हांवें पयलीं डॉक्टराक कन्सल्ट केलें की म्हाका अशें ब्रिदिंगाक प्रॉब्लम जाता, रातचे न्हिदतकीर स्टीम घेतल्यार जाता. डॉक्टरान ओके म्हणटकीर हांवें स्टीम घेतली. आतां तुमी म्हणटली ही विक्स, हांव म्हाज्या मर्जेन ना म्हाज्या डिसिजनान ना. तेन्ना हांवें डॉक्टराक सांगलें पळय न्हू स्टीम घेवन सुद्दां म्हाका न्हिदलेले कडेन प्रॉब्लम जाता अशें म्हणून. विक्स हें हांव यूज करूं, ओके डॉक्टरान ओके म्हटलें म्हाका म्हणून हांव यूज करता. अशें ना कोणी होम रेमेडीज सांगता त्यो बसून हांव डायरेक्टली करता जावं कितें खाता पिता तशें ना. थोड्योश्यो गोश्टी आसा ज्यो आमकां डॉक्टराक कन्सल्ट करपाक जाय. अशें ना न्ही की लायफ लॉंग आमी हें सगळें फॉलो करतली, थोड्या टायमा खातीर थोड्या पिरियडा खातीर. सो तेका लागून हांव डॉक्टराक विचारता आनी मागीर तें जें आसा पळय तें घेता अशें मेडिसीन. इवन गॅसाचें मेडिसीन सुद्दां रुपान आनी तेजें मान म्हाका सजेस्ट केल्लें. रुपा म्हणल्यार कजनाची बायल म्हगेली. सो ते प्रेग्नंट आसा तेन्ना तेका बीन असो त्रास जातालो तेन्ना तेणें ते बडिशप जें आसा पळय तें शिजोवन तेजें उदक पितालें दिसाक 1 ग्लास. सो तेणें म्हाका सजेस्ट केलो. हांवें डॉक्टराक विचारलें की अशें म्हाका गॅसाचो प्रॉब्लम जाता, हो होम रेमेडी हांव ट्राय करूं शकता का म्हणून. डॉक्टरान जेन्ना ओके म्हणलें पळय न्हू तेन्नाच हांव तें बडिशप जें आसा पळय तें शिजोवन 1 ग्लास उदक दिसाक फक्त 1च ग्लास आनी डेली न्ही. ओके, सो तें पिवपाक लागलें. आतां हांवें तुमकां ही होम रेमेडी सांगल्या गॅसा खातीर, म्हणून अशें ना की तुमी डायरेक्टली तुमी घेयात तुमी पियात अशें ना, तुमी एकदां डॉक्टराक कन्सल्ट करा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा पळय न्हू तो असो आसा की बेबी शावर जो आसा पळय न्हू तो हांवें घरा कडेन कित्याक केलो आनी तेजी प्लॅनिंग जी आसा पळय ती कशी करून म्हळ्यार हांवें तो अरेंज केलो बेबी शावर जो आसा तो. आनी खूब जाणांनी जेन्ना हांवें बेबी शावराचो व्हिडिओ घातलो पळय तेन्ना म्हाका कमेंट केल्लो, मेसेजीस बी केल्ल्यो व्हाय एट होम काय म्हणून घरा कडेन कित्याक. सो पयलीं न्ही आमी स्टार्टींग अशें चिंतलेलें की भायर हॉलान खंय करपाचो अशें म्हणून, कित्याक पावसाचे दीस बीन न्ही आनी तुमकां तर खबर आसा न्हू खूब पावस पडला अशें म्हणून. बट जसो जसो बेबी शावर लागीं पावत गेलो पळय न्हू मायंडान अशें येयलें की आनी खूब जाणां म्हणपाक लागलीं ना बेबी शावर घरा कडेनच करा, घरा कडेन प्लेस आसा, आंगण आहा, सगळें आसा न्ही, जागो बिगो तुमचो बरो आसा, सो तूं घरा कडेनच करा. आनी जसो जसो बेबी शावर लागीं पावलो पळय तसो तसो पावस बी कमी जालो. आनी तुमकां तर खबर आसा बेबी शावराक 1 8 दीस आसा म्हळ्यार पावस कंप्लिटली गायब जाल्लो, सामकें वत बी येतालें.
सो मागीर अशें चिंतलें की ओके चल सगळीं सजेस्ट करता आनीक त्या दिसांनी म्हाका न्ही मातसो एसिडिटीचो प्रॉब्लम बी जो आसा पळय तो खूब जातालो म्हळ्यार गॅसाचो प्रॉब्लम एसिडिटीचो प्रॉब्लम सो म्हाजो हेल्थ जो आसा पळय तितलो बरो अशें नाशिल्लें आनी आमी बी चिंतलें मागीर की आसूं मेजर असो आमी लोकांक आपोवपाना थोडे आमच्या भितर थोडक्या भितरच करतले न्ही सो आसूं घरा कडेनच करया अशें म्हणून आनी अशेंच करून डिसायड जालो प्रॉपर प्लॅनिंग असो नासलें की घराच करतली अशें म्हणून सो खूब जाणांनी अशें म्हटलें बीन घरा कडेन करा तुमकां जागो बी आसा न्ही अशें म्हणून सो फॅमिलीन बी म्हटलें नेबर्स बी म्हणपाक लागले की घरा कडेनच करा अशें आनी खूब जाणांनी म्हाका अशें सांगलें बीन की बेबी शावर जो आसा पळय न्हू तो एक्चुअली घरा कडेनच करता तो हॉलान बीन करप हो ट्रेंड आतां येयला सो एक्चुअली हो फंक्शन जो आसता पळय न्हू तो मेन आनी मेजर फंक्शन आसता सो तो घरा कडेन करप आसता अशें सो ओके म्हटलें काय प्रॉब्लम नाशिल्लो आमकांय बी घरा कडेन स्पेस बी भरपूर आसा सो ताका लागून आमी घरा कडेनच केलो आनी प्लॅनिंग म्हटल्यार अशें की ह्या टायमार ह्या स्टेजीचेर चड स्ट्रेस चड धांवपळ जी आसा पळय ती करपाक मेळना सो ताका लागून डेकोरेशन आनीक जेवण बिवण जे आसा पळय ते सगळे भायले आमी कांयच अशे एफर्ट्स घेवना सो आमी स्टेकेशनाक गेल्ली सो थंयच्यान येता आसतना रिटर्न गिफ्ट जे आसा पळय ते हाडलेले बेळगांवच्यान येता आसतना वाटेर आनीक मेजर अशें आमी पयलीं कांय अशें हें करूं नाशिल्लें सगळें डिसायड करूं ना फक्त रिटर्न गिफ्ट जे आसा पळय ते बेळगांवच्यान येतना हाडलेलें इतलेंच आनी प्लॅनिंग म्हळ्यार व्हडलें कितें फक्त डेकोरेशन जेवण आनीक ते टेंट एंड ऑल तेच न्ही सो सगळे भायले आमी कांय एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेवन करूं ना तुमी म्हाजे बेबी शावराचे तयारीचे व्हिडिओ जे आसा पळय ते पळयल्यार तुमकां सगळ्यांक कळटलें की मेजर असो प्लॅनिंग असो कांय ना सगळे आयज काल भायर सगळें ऑर्डर दिल्यार जाता न्ही तशेंच आमी भायल्यानच करून घेतलें आनी रिटर्न गिफ्ट म्हणटकीर याद आयली की हांणी मोस्टली आस्क क्वेश्चन आनी असो क्वेश्चन आसता की ट्रॅव्हलिंग हांव म्हणटा न्ही की हांव प्रेग्नेंट आशिल्लें तेन्ना ट्रॅव्हल केल्लें स्टेकेशनाक गेल्लीं आमी अशें म्हणून सो ते व्हिडिओज हांवें तुमकां दिता म्हणलेलें सो ते व्हिडिओज आसा म्हजे कडेन शूट केल्ले आयच्या ह्या व्हिडिओच्या फाटल्यान न्ही हांव तुमच्या वांगडा ते व्हिडिओ जे आसा पळय ते शेअर करता आय थिंक 3-4 कितें तरी व्हिडिओज आसा एडिट करून अपलोड बसून करून दवरलेले आसा थोडे व्हिडिओ एडिट अपलोड करपाचे आसा सो ह्या व्हिडिओच्या फाटल्यान न्ही तुमकां त्या व्हिडिओ जे आसा पळय ते पळोवपाक मेळटले खूब जाणां वेट करता की खंय गेल्ली आमी कशी गेल्ली प्रेग्नेन्सीन हांवें कशें ट्रॅव्हल केलें ट्रॅव्हलिंग कशें हँडल केलें विथ प्रेग्नेन्सी सो खूब जाणांक एक्सायटमेंट आसा ह्या सगळ्या गोष्टींचो ओके सो ते जे आसा पळय ते हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता ओके ह्या व्हिडिओच्या नंतर तुमकां ते व्हिडिओ पळोवपाक मेळटले ओके तर नेक्स्ट क्वेश्चन आसा की डिलिव्हरी डेट म्हाजी सो बॅग पॅकिंगाच्या व्हिडिओ जेन्नासान येयला पळय तेन्ना सगळी केन्ना डिलिव्हरी आतां एक्झॅक्ट डिलिव्हरी तर तुमकां सांगपाक शकना डेट बट ऑक्टोबराक म्हाजी आतां डिलिव्हरी आतां जाला न्ही सप्टेंबर हो सो आयज 23rd आयज हांव जो शूट करता पळय आयज 23 तारीख आनीक आतां सप्टेंबर सोंपपाक येयला ऑक्टोबराक म्हाका डिलिव्हरी डेट दिल्या म्हणजे ड्यू डेट जी आसा पळय म्हाजी ती ऑक्टोबरान आसा एक्झॅक्ट डेट सांगना बट जशें जशें डिलिव्हरी लागीं येतली तशें तशें तुमकां कळटलें शूट करतलें हांव आतां हॉस्पिटलान कशें शूट करप जाता कितें हांव तर करपा कंडिशनां आसपाना आतां हो कसो शूट करता कितें शूट करता तेजेर डिपेंड आहा की तुमकां कसो कंटेंट मेळटलो तुमकां कशें कळटलें कितें तें ओके बट शूट करपाचें आनी तुमच्या मेरेन सगळे इन्फो जो आसा पळय तो पावोवपाचो ट्राय करतलें हांव ओके आनी मेजर क्वेश्चन्स जो आतां ह्या दिसांनी येता आनी ह्या 2-3 दिसान तो असो की हांवें जी बेबी शॉपिंग केल्या म्हणल्यार डिलिव्हरी खातीर जे कितें शॉपिंग केल्या बेबी खातीर जी शॉपिंग केल्या पळय ती खंयच्यान केल्या आनी लिंक जे आसा ते सो मोस्टली न्ही हांवें मोर दॅन हाफ म्हणटा पळय न्हू तशें हांवें सगळे जे प्रोडक्ट्स आसा पळय ते ऑफलायन घेतल्या तुमकां हांवें बॅग पॅकिंगा टायमार बी सांगलें आनीक थोड्योश्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय त्यो ऑनलायन घेतल्या ऑनलायन जे कितें घेतला पळय ते मेजर सगळें फर्स्ट क्रायचे घेतला लायक कपडे आनीक फिडींग बॉटल बी जे कितें आसा पळय आनी ते ब्लँकेट बीन ते सगळे हांवें फर्स्ट क्राय वयल्यान घेतल्या आनी थोड्योश्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय ते फ्लिपकार्टा वयल्यान घेतल्या लायक त्यो तुमकां हांवें मल्टी कलर लंगोट्स बी दाखयले पळय त्यो व्हायट कलरचे लंगोट बीन त्यो हांवें फ्लिपकार्टाचेर घेतल्या ओके आनी जे कितें मेजर तुमकां हांवें होम कमिंग ड्रेसीस बी दाखयले पळय ते सगळे हांवें फर्स्ट क्रायचेर घेतला इफ सपोज पॉसिबल जाता न्ही जाल्यार तुमच्या वांगडा हांव लिंक शेअर करता आनी जे कितें हांवें तुमकां बॅग पॅकिंगाक दाखयला पळय न्हू
तितलेच गोष्टी घेतल्या अशें ना, त्याच्या भायर बी भरपूर गोष्टी आसा ज्यो हांवें बॅग पॅकिंगाक यूज केल्यो ना, म्हळ्यार ज्यो गोष्टी हांव हॉस्पिटलान व्हरचें ना त्यो बीन खुबश्यो आसा. लायक बेबी ड्रेसीस एंड ऑल. आतां कितें आसा, व्हायट ड्रेसीस जावं त्या बांदपाची झबली बी जी आसा पळय तीच हांव हॉस्पिटलान कॅरी करतलें. बाकीचे आनी रॉम्पर्स बीन जे हांवें कितें घेतल्या पळय ते हांव हॉस्पिटलान कॅरी करपाना, ते म्हाजे कडेन घरान आसा. सो त्यो हांवें सगळे न्ही ऑनलायन घेतल्या फर्स्ट क्रायचेर. सो एक दीस न्ही मागीर केन्ना तुमच्या वांगडा तें हांव सगळें शेअर करता आनी मागीर तुमकां दाखयता की फर्स्ट क्राया वयल्यानच हांवें कितें कितें घेतल्या, कितले कपडे घेतल्या आनी तेंचे लिंक बी हांव तुमकां डायरेक्टली तेन्ना दिता मागीर. कित्याक की आतां न्ही ते कपडे हांवें धुवन सगळे पॅक करून दवरल्या भितर. आतां ते परत काड सगळे, मागीर ते परत तुमकां दाखय, सेट कर. इतले म्हाजे कडेन आतां सद्याक तर ताकद ना. म्हाका टायर्ड म्हळ्यार टायर्डनेस भरपूर जाता, भरपूर टायर्ड जाता हांव सगळ्यो गोष्टी करता म्हटल्यार. सो तेका लागून आनीक थोड्या दिसांनी मागीर हांव तुमच्या वांगडा ते शेअर करता. ओके. सो तेन्ना हांव त्या लिंक जे आसा पळय ते मागीर दिता तुमकां. सो तुमकां बऱ्याक पडटलें न्ही की खंयच्या ड्रेसाचे खंयचे लिंक ते बीन, तेका लागून. ओके. सो आयचे हे मेजर क्वेश्चन जे आसा पळय ते हांवें आन्सर करपाचे ट्राय केला तुमच्या वांगडा. आनी बाकीचे म्हटल्यार फर्स्ट मंथ टू 5th मंथ म्हळ्यार जी कितें म्हाजी जर्नी आशिल्ली पळय ती डिटेल हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा की कशी म्हाका प्रेग्नन्सी कळ्ळी, हांव कशें कितें केलें, म्हाका कितें त्रास जाले, ट्रॅव्हलिंग कशें केलें, हे सगळे जे आसा पळय हांवें म्हाज्या प्रेग्नन्सी जर्नी व्हिडिओन शेअर केल्ली आसा. सो तेका लागून आनी ते जे रिपिटेड क्वेश्चन्स आसा पळय ते हांवें हांगासर आन्सर करूं ना. सो तुमकां कोणाक जर ते सगळे क्वेश्चनाक आन्सर जाय जाल्यार तुमी जर कोणें तो व्हिडिओ पळोवना न्ही जाल्यार हांव एंड स्क्रिनीचेर तुमकां तो व्हिडिओचे लिंक जे आसा पळय ते दिता. ओके. तुमी तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो चेकआउट करपाक शकता. सो इतले सगळें उलयता म्हणल्यार खरंच मानली म्हाका. चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. आनी हेज्या फाटल्यान आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तेज्या नंतर हांव तुमच्या वांगडा ट्रॅव्हलिंग सिरीज जी आसा पळय न्हू म्हाजी प्रेग्नन्सीची ती शेअर करता. ओके. सो चलो बाय.